सौम्या सौम्या तुझे भोवती तुझे तन पोशी सांभरून पराकले तन परगर तेल्या तुझी धिरवी तुवे आमका विसला इसमोडोन आपयला दैवीक जीवन भरला बाबार्थान एकवटायला कळसा मौनान एक संभावार्थान एकवट सौम्या सौम्या तुझे भोवती तुझे तांपोशी सांभरून पराकले तां परगर तेल्या तुझी धिरवी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाचेनो इटालियन भाशेन पियानो वालंतानो म्हणली एक सांगणी आसा इले इले इलेशे धाकटी मेटां काडून तूं पयस जेजूच्या राजाक पावताय आमच्या आत्मीक जिणेंत सादारण जावन लॉंग जंप आनी हाय जंप नांत धाकटी मेटां काडून आमी सासणीक जिविताक पावचें ही मेटां काडटना जेजू आमकां सांगता आमी सुकणी वाऱ्यार उपची पूण आमची ताळणी कुंकडाच्या गुडाक फाटी धांवचें आनी हांव हे कुंकाड सुकणे उपचे न्हय म्हूण चिंतून रावचें ही आमची पथकां वळखून घेवया जेजून म्हाका ऊंच सर्गी उबोंक आपयला म्हणलें देवाचें आपोवणें मानून घेवया हांव पथकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून बरें सारून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरोबर अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संकवार मेरेन सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची कावूत करूं आनी आमची सगळीं पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकलूत कर सोमिया काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोमिया काकलूत कर सोमिया काकलूत कर आज आमी सांत डेमियन द लेपर म्हूण ताका बिरूद पडलेले ताजें फेस्त समारंभातना ताज्या बरीच दुर्बळ्यांचो पिडेस्तांचो मोग करूंक कृपा मेळोवन दी म्हूण मागया प्रार्थुया सर्वेस्परा तुज्या पवित्र सभेक आत्मीक पोशण दिवंक दामियेन तुज्या भाग्यवंताक सताच्या आनी प्रिती मोगाच्या आत्म्यान तुवें भरलें ह्या ताज्या फेस्ता दिसा आमच्या पासत तो करता ती विनंती मानून घेवन ताज्या देखी प्रमाणे मोगाक वेंग मारूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात आमेन दमदुताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप अशें त्रोसतावन आमी दर्याच्या वाटेन सीदा समोस्त्रास आनी दुसऱ्या दिसा
नायापोलीक गेल्या. थंयतून आमी फिलिपीक पावल्या. फिलिपी मॅसेडोनिया प्रांताचे मुख्य शहर आनी एक रुमी वसाहत जावन आसले. ह्या शहरांत आमी थोडे दीस रावल्या. शहरा भायर न्हंयचे तडीर एक मागण्याची सुवात आसतली म्हूण चिंतून साबाता दिसा आमी थिंग गेल्या. थंय आमी बसल्या आनी जमतेक आयिल्ल्या स्त्रियां लागीं उलोवंक लागल्या. तांचे मदें लिडिया नांवाची एक देवभक्तीन तियातीर शहराची पितांबर लुगटाचे वेपार करची आमचे शिकोवन आयकताली. पावलाचे शिकोवणेक तिणें गामान दिसारके सुमयान तिचे अंतस्कन उगाडले. तिणें आनी तिच्या घराण्यान पवित्रान घेतल्या उपरांत आमचे लागीं उपकार मागून ती म्हणाली, हांव खरेपणी सुमयाक सतमंता म्हूण तुमी मानून घेतला जाल्यार येया आनी म्हज्या घरा रावा. अशें आमी तांगेर रावचे म्हूण तिणें बोळ केलें. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. आपल्या लोकां थंय सुमी संतोसता. आपल्या लोकां थंय सुमी संतोसता. सरस्पुराक एक नवें गीत गाया. भक्ताचे सभेन ताची उगली गाजया. इस्रायल आपल्या रचणारा थंय उल्हासूं. सियोनांत आसली आपल्या राजा थंय संतोसूं. आपल्या लोकां थंय सुमी संतोसता. नाच खेळ करून ताची नांवाची स्तुती करुया. विण्यार संगीत करूं. सरस्पूर आपल्या लोकां थंय संतोसता. दुबल्या धाकट्यांचो तो तारण करता. आपल्या लोकां थंय सुमी संतोसता. भक्त आपणाक लाभल्या जैता पासो संतोष पावो. मांद्रे न्हिदून आसतले उल्हासाचे उद्गार ते सोडूं. आपल्या देवाची वाखाणी जिबेर आसूं. ताच्या सर भक्तांची इस जावं महिमा आनी वडवीक. आपल्या लोकां थंय सुमी संतोसता. उद्गार. सरस्पुराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. स्वताचो तो आत्मो म्हजे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा सुमी आनी तुमी म्हजे विशीं साक्ष दितल्यात. सरस्पुराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक सांगले, बापा थावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापा थावन धाडटलो. तो आयल्या उपरांत म्हजे विशयांत साक्ष दितलो. तुमी सुरू थावन म्हजे सांगत आसात देखून म्हजे विशयांत तुमी साक्ष दितल्यात. ह्यो संगती घडचो वेळ आयलो तेन्ना हांवें तुमकां पयलेंच त्यो सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उडास घेवच्याक हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी भावानो, एप्रिलाच्या 21 तारखेर वांजेल्या उपरांत हांवें तुमकां सांगलेलें स्टॉकहोम सिंड्रोमा विशयांत. स्विडनाच्या त्या स्टॉकहोम बँकांत चोरी जाली आनी तांणी 4 जाणांक फस्टेज जावन व्हेले तांचे सांगता. फकत थोड्या दिसा उपरांत तांचें मन, तांचें चिंतना, तांच्यो करण्यो बदल्ल्यो आनी कोर्टांत सगळ्या काळजान, सगळ्या फोर्सान तांणी ह्या स्वरांक सपोर्ट दिलो. ते बरे, ते गुणेस्त, ते सारके काळजाचे मनीस म्हूण तांणी वाकमूल दिलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आनी पयल्या वचपांत आमकां एक बरी खबर मेळटा आनी ती ताका म्हणटात काउंटर कंडिशनिंग. काउंटर कंडिशनिंग म्हळ्यार आमचे ते स्टॉकहोम ओडण्यो आसात. पाड जावंक वेळ लागना. वेगळी एक पाठबूद शिकोवंक आमी शकता, कित्याक आमचें अस्खत सैम.
पूण आसा आनी एक सकत ताका म्हणटात काउंटर कंडिशनिंग. काउंटर कंडिशनिंग वेळ लागता. स्टॉकहोम सिंड्रोम बेगीनच आमच्या भितर रिगता. काउंटर कंडिशनिंग कितें बरें, कितें सोबीत, कितें जेजूचें, कितें जिविताक बरें करचें तें आमी आपणावंक आमच्याच मागण्या मरिफात या दुसऱ्यांच्या सहाय्यान तें आमी काउंटर कंडिशनिंग करूंक वेळ लागता. दरवडचें न्हय. दरवडल्यार आमकां एके फावटी आत्मीक जिणेंत अजीर्ण जाता, उस्तूर येता आनी आमची परिस्थिती पयलींच्या परस चड बिगडलेली जावंक पुरो. देखूनच न्हय गी आमच्या ब्रदरांक 10, 11, 12 वर्सांची तरबेती काउंटर कावन्सिलींग तांकां वेळ लागता. निमाणें तांकां वर्त मेळटना ते सगळेच जेजूचे जातात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर आमी नदर घालया. पयल्या वाचपांत सांत पावलो लीड ह्या विशयांत उलयता. पूण होच सांत पावलो कितें आसलो? स्टॉकहोम सिंड्रोम आसा तो एक फावंडर कसो जावन आसलो. ती जिणी तुमी सगळीं जाणात. पूण दमास्कांत तावन सुरू जाल्ल्या ताजे काउंटर कावन्सिलींग सगळे ताज्या 13 पत्रांनी आपोस्तलांच्या कृत्यांत आमकां वाचूंक मेळटा. निमाणें तो म्हणलो, आतां हांव जियेना, जेजू मुजे तें जियेता. आनी आयच्या वाचपांत आमी पळयता स्लोली काउंटर कावन्सिलींग त्या श्रीमंत स्त्रियेक. ती आयली, दुसऱ्या स्त्रिये सांगता कितें उलयतात गे हे भाग्यवंत मनीस म्हूण आयकोंक थंय बसुल्ली. आनी तेदना जेजून सोम्यान तिजें काळीज उगडलें. पावलून उलोवचें तिका आयकोंक बरें लागलें. आनी ती नेक्स्ट स्टेप तिणें आनी तिच्या कुटुंबान बाप्तिस्म घेतलो. आनी आखरेक क्रिस्तांवपण म्हळ्यार कितें? क्रिस्तांवपण म्हळ्यार एकवट, सेवा, साकरी. आनी तिणें म्हळें तर तुमी आमगेर रावा, आज हांव सगळें तुमकां खावंक जेवंक दितां. मोगाच्या भाव भयणीनो, वांजेलांत आमी वाचता जेजू म्हणटा तुमी मुजे साक्ष जातेल्यात. 3 वर्सां आपोस्तलां सांगता तो जियेलो. स्लोली स्लोली काउंटर कावन्सिलींग त्या 4 वांजेलांत तुमी वाचतात कितले फावटी जेजून तांकां करेक्ट केलें, उठयलें, जागयलें, बुडलेलें तांकां वयर काडलें. आनी जिवन जाल्या उपरांत 40 दीस तांच्या सांगत आसलो. आनी ते दळाय तांचें काउंटर कावन्सिलींग जावना. सर्गात सोडून वेच्या आदी आपोस्तलांच्या कृत्यान तुमी वाचतात सोम्या तूं केदळा तुजें किंगडम स्थापीत करतलोय. आनी की चिंतले ते जेजू संवसाराचो राय म्हणून. लास्ट पवित्र आत्मो तुमकां धाडटा आनी तो धाडल्या उपरांत ते कंप्लीट काउंटर कावन्सिलींग तांचें जालें. आनी ते काळजावंत जाले, धैर्यादीक जाले. मोगाच्या भाव भयणीनो, सांत आगुस्तिनाक पळयल्यार आमी तेंच पळयता. कालच आमी आवयांचो दीस समारंभलो. 17 वर्सां तिणें काउंटर कावन्सिलींग केलें आगस्तिनाक. शी नेवर गेव अप. तिच्या घोवा पत्रोचिना खातीर 30 वर्सां काउंटर कावन्सिलींग केलें. आनी निमाणें तुमी जाणात सांत आगस्तीन म्हणटात there are 2 wonderful powers in coming back to the Lord. Mother's power, prayer power. दामियन ताजें मूळ नांव जोझफ. ताजो भाव फादर पंफिली हवाय मिशनरी जावन आसलो. ताका पिडा लागली आनी ताका वचूंक जावना. बऱ्या सोशल लायफांत आसलो फादर डेमियन आपूण वेता म्हणलो ताच्या बदलाक. हवाय पावतना हवायच्या गव्हर्मेंटान करचीं कर्तुवां ताजें काळीज पडोवंक लागलें. स्लोली स्लोली ताणें पळयलें कशें
खोड लागलेल्यांक मोलक्काय द्वीपांत ते उडयताले. थंय ते खोडकार कश्ट जाताले, वळवळताले, बुकेताले. पयले काळजाचें झूज. पूण उपरांत म्हणलो हांव थंय वेतां. थंय तो गेलो, तांचे सांगाता जियेलो आनी खोड लागून मरण पावलो. थोड्याच वर्सां आदीं आल्तारीचो मान ताका पापसाहेबान दिला. आमेन. म्हज्या भयणी भावांनो, हे आमचे मिसाचें बलिदान सर पदवेधरा मोगाळा बापाक मानता तसलेंच जा म्हूण मागया. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसुच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या परबेचो हो यज्ञ मानून घे. दामियेन तुज्या भाग्यवंताच्या दिसा तुज्या महिमेक आमी तें भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदांच आमी तुका अर्घां दिवंक फावो. हो कायदो आमच्याच फायद्याचो. दामियेन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताजें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताजी शिकून आमचें गिन्यान उजवाडयता. ताज्या मागण्याच्या दरम्यान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजें किर्तन आमी गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येतास्ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या
आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो म्हणडो ही सोडवण्याची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी जे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे आनी आमचे माया संगाती भाग्यवंत जुजे तिजो पती भाग्यवंत देमियन ह्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन 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 आमेन. जेजून आमकां बापाक बापा म्हूण आपोवंक शिकयलां, पूण बापा सर्गींच्या आमकां ताजे तें उबोवन वचूंक आसा. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. जेजूक आमी अत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पथकांतली सुटय आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गीय पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सुभागी. सुम्या तुमचे पितरांचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू
तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव चड वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. Bukelo maka tumi kaum dile, au tanelo tedna piye dile, mujalana bawang tumi kite kele, te makas tumi kele, mujalana boinik tumi kite kele, te makas tumi kele. एकामेकासो तुम्ही मोग करा आणि मुझे सभे एकवटान रावा. संसारार मुझे काम तुम्ही मुकारून वरा, मुझे करे पाटलावता जाया. हांव भुकेलो म्हाका तुम्ही खावंक दिले, हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिले, म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. प्रार्थया. सर पदवेदार बापा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवंत दामियानाची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी आनी पेल्याची सेवा भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या भावां भयणींच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. भगवंत दामियानाच्या देखीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. तूच म्हजो तिरादार, तूच म्हजो सांबाळणार. तूच म्हजो तिरादार, तूच म्हजो सांबाळणार. वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. मोगाळ पुत्रा सोवे अंगार मरे आशीर्वाद दियांका. Bagin ku sach krvenom kam chidwam chindas mantling bapache patache ni puitat min chinavi. Amen.